सरकाराच्या उदरगतीचे दौल फकत शारापुरती वाचतात। गांवगिऱ्या वाठारात विकास म्हणटा तो अजूनय पावंक ना। देखीक मांद्रे जुनसवाडो मांद्रेच्या जुनस वाठारांतलो लोखणी पूल कड्डम जाला। फकत 3 वर्सां ह्या पुलाक जाल्या, पूण पूल कडकडपाक लागला। केन्नाय घोव येता। सरकारी यंत्रणांक कोणाचो बळी बी जाय कळपाक मार्ग ना। पळयात संदीप कामोलकराचो रिपोर्ट। जुनशे जर बिचार तुमकां येवपाचें आसा जाल्यार फाटल्या 3 वर्सांक जेन्ना सोपटे MLA आसलेले मांद्रेचे तेन्ना हो ब्रीज बांदलो गेलो आनी बांदलो तितलोच। तेच्या उपरांत म्हाका दिसता हेचे जे मेंटेनन्स आहा ते मेंटेनन्स त्या डिपार्टमेंटान कन्सर्न डिपार्टमेंट आहा तेणेन करूंकूच ना आनी तेची परिणिती तुमकां ही दिसता। सगळे प्लेट्स वयर येयल्या, सगळे हांकां रस्ट येयलेली आसा जॉयंटांक आनी हो ब्रीज आतां तुमी आयकले आसतले काणकोणच्या ब्रिजाची कितें परिस्थिती जाल्या, हल्दोनाच्या ब्रिजाची कितें परिस्थिती जाल्या आनी हो मांद्र्याचो जुनशेचो हेका म्हणटा आयर्न ब्रीज म्हणटा, लोखंडी पूल म्हणटा हेका। आता हेका मेंटेनन्स नसल्या खातीर आता ही कोणी करपाची मेंटेनन्स? आमदारान बांदलो पण म्हाका दिसता तेच्या उपरांत म्हाका दिसता डिपार्टमेंट आहा ते इतले सिरियस ना। म्हाका दिसता जेन्ना मोडून पडटलो चड रस जावन तेन्ना कितें तरी ट्रॅजेडी जावंक जाय तेन्ना सरकार जागे जाता कशें दिसता, कारण ना जाल्यार जागे जायना। आनी तुमकां दिसता ह्या ब्रिजा वयल्यान कितलोसो ट्युरिस्ट इंडियन फॉरेन ट्युरिस्ट हेचे वयल्यान येता वयता। सकयल तुमी पळयशात जाल्यार हें सगळें उदक। आता जर हो मोडलो जर ब्रीज जाल्यार कितें परिस्थिती जातली ती पळया। जाल्यार आता बारकायेन पळयात गोवा 365 चो कॅमेरो दाखयता ह्या पुलाची अवतिकाय। लोकांक चलपाक लेगीत कितलो धोक्याचो थारला हो पूल। ह्यो ज्यो प्लेट्स आसा त्यो कश्यो ओपन जाल्ल्यो आसा, म्हणजे कोणाच्या पांयान सुद्दां भरपाक शकता इतल्यो वयर येयल्ल्यो आसा आनी हे केन्ना तरी ही प्लेट्स तुटून पडटली। आता हो जो ट्युरिस्ट येयला तो पळया खंयच्या परिस्थितीन येता आनी हांगासर तुमकां दाखयता हांव। हो जो जॉयंट आहा तो जॉयंट सारको गेल्लेलो आसा आनी ह्या जॉयंटाक लागून केन्ना तरी हांगा ट्रॅजेडी जावपाची शक्यता आहा। ती ट्रॅजेडी जावची न्हय, सरकारान बेगींतल्या बेगीन हेचेर उपाय करचे।
गोवा 365 खातीर संदीप कामोलकर, समृता खणगांवकर आनी ओमकार देशप्रभू।